म्हणजे उदक खूबशें भरतालें तें उदक भरून लोकांक त्रास जाताले चलतल्यांक हो एक वास्कोचो आमदार कालूस बाबान आनी दिपकान एक खूब खेप जालो आमचो इश्यू आशिल्लो आतां इनिशिएटीव घेवन हें जें काम केलां ताजें बायणाचे लोक आनी आमी स्पेशली ह्या बिल्डिंगेक सगळे रावपी खूब खूश आसात. तांची कामां जर पळयत न्ही बायणा एरियाकच न्ही सगळे वास्को एरियाक तांणी खुबशीं कामां BJPन केल्यां आनी हाजी हें श्रेय जें आसा हें BJP पार्टीक आनी तशेंच हे जे आमदार कावन्सिलर हे जे आसा तांकांय वता आनी लोकांची सुखसोयी खातीर ते खरेंच खूब वावरतात आनी हे पळोवन आनंद दिसता आनी अशीं जी कामां करतात त्या ही कामां करता म्हूण तांकां आमी सुयश चिंतता तांचे. एक्चुली हो जो प्रोजेक्ट आसा फूल बायणा एरियन हॉट मिक्स रोड आहा आमच्या कालूसबाब वास्कोच्या MLAन हो प्रपोज केल्लो. एक्चुली हो लास्ट इयर जावपाचो आसलेलो. हाय टेन्शन वायर जे आसा ते अंडरग्रावंड करपाचे आसलेले त्या कारणान हो प्रोजेक्ट मातसो डिले केल्लो आनी आयज ती हाय टेन्शन हांगा बायणा एरियन सगळी हाय टेन्शन वायर आसा ती अंडरग्रावंड केल्लेली आसा ते रोड खणलेले आसा आनी आतां आमी हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आसा. ह्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट एस्टिमेट नियरली 98 लॅक्स आसा नियरली 1 करोडाचो आसा. हो जो फूल बायणा एरियन जे हॉटमिक्स जातले ज्या जाग्याचेर गटर नेसेसरी आसा जशें हांगा एक गटर इम्पॉर्टंट आसा ते गटरूय प्रपोज केल्या हे गटरूय जावपाचें आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन बायणाकारांच्या वतीन हांव वास्कोच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा तेणी आयज आमकां वास्को बायणाकारांक फूल बायणा एरियन हॉटमिक्स आनी गटर प्रपोज केल्ल्या बद्दल आनी तेजें आयज काम स्टार्ट जाल्लें आसा.